गोंयचें राजकारण निवळ करपाक तत्वान आधारिल्लें राजकारण आमकां जाय। आयाराम गयाराम नाका, पयशांचो खेळ नाका, कोणेंय तरी सुरू करपाक जाय। फक्त जावचें 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 म्हणून प्रत्येक जाण म्हणटा आनी कोण कांय करना, अशें चलूंक जायना। म्हणून तुमी तरी आतां आमकां कॅन्डिडेट दियात आनी सगळ्यांच्या मतीन अशें ठरलें की आमकां एक कॅन्डिडेट जर आमी उबो करत जाल्यार ह्या मुहूर्तार आयच्या मुहूर्तार आमी गोंयचें राजकारण निवळ करपाक सुरवात करया। आमचो कॅन्डिडेट सुभाष वेलिंगकार सर हो आमचो गोवा सुरक्षा मंचाचो कॅन्डिडेट पणजेच्यान। पणजेचें राजकारण हें सेटिंगचें राजकारण दुर्दैवान जालें। आपलो सीट टिकोवपा खातीर राजकीय दृश्ट्या काही मतदारसंघ जे बळी दिले गेले, कित्याक हांव साक्षीदार ताचो, त्या बळी दिल्ल्या मतदारसंघांनी ताळगांवचो एक मतदारसंघ बळी दिलो। पणजीचें जर पणजी खातीर सेटिंग जर करपाक जर जाय जाल्यार कायमचो बळी ताळगांव मतदारसंघाचो भाजपच्या यादींतल्यान काडून उडोवप आनी दिवप। ते आज तागायत म्हणजे आंदण जणू काय भारतीय जनता पार्टीन विशिश्ट लोकांची महत्वाकांक्षा पूर्ण करपा खातीर दिलें आज। तो परत एकदा ताळगांव मतदारसंघ गोवा सुरक्षा मंच हो घेतल्या शिवाय रावचे ना ही आमची प्रतिज्ञा आसा। पर्रीकारा बद्दल आदरभाव लोकांच्या मनान आसा। पर्रीकार आसतना तो आदरभाव लोकांनी तांच्या अंत्ययात्रेक जी भीड उमडली तातूंत लोकांनी दाखोवन दिलो आनी ती ताजी पुण्यायी जी काय कितें जें आसा तें पक्षाच्या वाट्याक येवचें ना हें लोकांनी दाखोवन दिलें सिग्नल ताजें। म्हळ्यार तांच्या अस्थि दर्शनाचे कार्यक्रम पक्षाक ही ते पुण्यायी जोडपा खातीर जे पक्षान केलें ते सगळे कार्यक्रम फ्लॉप जाले, अस्थि दर्शन आनी अस्थि विसर्जनाचे कार्यक्रम। त्यामुळे सहानुभुतीचो अजिबात फायदो हांगा जावचो ना। पणजेकार पणजेचें हित पळयतले। पणजेकार लिगसी जी म्हणटात आमी ती लिगसी जी आसा ही पणजेची लिगसी फॉर द बेटरमेंट ऑफ हें, ती कुटुंबाची लिगसी न्हय, व्यक्तीची लिगसी न्हय, पणजेचें उत्थान जें जावपाक जाय ती लिगसी पणजेची। ती लिगसी सांबाळपाक कोण मनीस योग्य आसा ते पणजेकार ठरयतले। दॅट इज गोईंग टू बी द लिगसी ऑफ पणजी। पणजीची लिगसी एका व्यक्तीची लिगसी ही केन्नाच नाशिल्ली आतां पर्यंतच्या सगळ्या काळांतल्यान आनी खंयच्याच हाजेर नासता। त्यामुळे तसो फायदो मेळचो ना अशें म्हाका दिसता।